मंगळारा माडेल थिवी गणेश मंदिराच्या तळ्यात न्हावपाक गेल्ल्या करासवाड्या वयल्या 24 वर्साच्या नसीम शाह या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें। इश्टा वांगडा न्हावपाक गेल्ले कडेन ही दुर्दैवी घटना घडली। तो बुडला हें समजना फुडेंच ताच्या इश्टांनी पुलिसांक कळीत केलें। ते उपरांत सोद पथकाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन सोद मोहीम चालू केली। तळें 14 फूट खोल आशिल्ल्यान तरणाट्याची कूड सांपडपाक मातसो कळाव लागलो अशी माहिती सोद पथकाच्या जवानांनी दिली। हे कॉल आमकां 5 जावन 1 मिनटान कॉल येयला आमच्या कंट्रोल रुमाक एक ड्रोन केस आसा म्हणून इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो। हाजो म्हाजो हवालदार विष्णू गांवस, परेश मांद्रेकर, VR नायक अशी म्हापसाची टीम आमी इमिडिएटली टर्न आउट केली आनी पॉयंटार आयले। पॉयंटार आयल्या उपरांत आमी ऑब्जर्व केला तळ्याची जी स्थिती पळयल्या तर 50 मिटर लांबी, 30 मिटर रुंदी आणि त्याची जी डिपनेस आसलो 14 फूट 14 फूट म्हणजे डिपनेस आशिल्लो। आमी इमिडिएटली एंकर यूज केलो रिस्क सर्च करपाक, पूण तितून इतली रिस्क आशिल्ली, भितून तो शेळो आशिल्लो बॉटम टू टॉप पर्यंत तो सगळो शेळो आनी मनशाक जर कोणाक आमी भितून धाडटले जाल्यार दुसरो कॅजुअल येत काय असो आमकां तेजेर भीती निर्माण जाल्ली। इमिडिएटली हांवें पणजे आमच्या कंट्रोलाक कॉन्टॅक्ट केलो, त्या नंतर हांवें बिचोले आमच्या स्पेशल टिमीन कॉन्टॅक्ट केलो। सो आमकां दोनूय सायडींतल्यान आमच्या दोनूय टिमी इमिडिएटली आयल्यो आनी रेस्क्यू ऑपरेशन करून आमी त्या भुरग्याक नसीर शाह ह्या भुरग्याक आमी हाडूंक शकले।